लोकशाही रे बाबा लोकशाही तेव्हा लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय तेव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही खंयच्याय टायमार फोन येता ते हॅलो अरे आगोस्तीन खंयच्याय टायमार कित्याक फोन करता रे हा सारको वाज हाडटा मरे तूं चट शी अरे उठ सूट खंयच्या भशेन चीप जाला रे ना सुण्याच्या बारशाक कुकुडच्याच्या म्हाळाक खंयसरूय हांव येवं ना ना म्हाका येवपाचें ना अरे तुका जाय तितले आम्याचे ताळे मेळटले रे ते आम्याचे ताळे घेवन नास तूं म्हाका येवपाचें ना उठ सूट लोणी लावपाची जाल्यार संवय हा सिगरेट सोडपी मनीस सिगरेट कशी सोडपी हाजेर भाशण दिता टणटण मारी लोक नितिवत्ताचेर उलयतात हा गप्पा मारून पळय रीत नासली पोराई दत्तू बापा हे उदक घे लागले ना मू दोतोर फटकेक फोन केल्यार बरो बस 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 दोतोर फटकेक फोन केल्यार बरो न्ही बस बस लागोंक ना मू लागोंक ना तुका अरे कटलो मरे पाय हा दोतोर फटकेक फोन कर बेगीन कर दोतोर फटकेक फोन कर हॅलो दोतोर दत्तू आपा स्कूटर मारून उडयला हांगासर पुलीस स्टेशना कडेन मातसो बेगीन येतात न्हू दोन 2 मिनटांनी येता पयशाचो ना वाल तांकां आयत्या गाडये मेळ तोंडा पॅक करून भोंवता वळपाका सुद्दां जायना दत्तू आपा बाबा कांयच उलोवन फायदो ना आता कितें मरे चेडवांक आनी बायलांक सुरक्षा म्हणटा ती जाय कळ्ळें तुमकां म्हळ्यार आमकां जाणट्यांक रे कोण सुरक्षा दितलो तुमीच सांगा आतां दत्तू आपा झोरकुडून तुमी ना न्हू मारे तू दोतोर बेश्ट आबूज जाव नाका रे अपय दोतोर येता अपय दोतोर येता अपय दोतोर येता यो उदक घे उदक पडलो अरे एक चल येन स्कूटर मारली हाडून चड लागोंक ना न्हू ना राव पयलीं तुका तपासता मातसो श्वास घे पळय मातसो मातसो उठोन पळय जाता चलोंक जाता न्हू हय जायनाले बस करतो बस बस मातसो बस दोतोर तुजो हात लागलो न्हू मातसो जीव अर्दो बरो जालो हांच्यांनी दोगांनी धांवन येवन म्हाका उदक बी दिलें म्हणल्यार कितें आहा दोतोराचो हात लागतकच खंय गॅरंटी कशी जाता दत्तू बाबा तुमकां कांयच जावंक ना मातसो मुको मार लागला वखदां तुका बरोवन दिता 2 दिसांनी सारको जातलो भुरग्यांनू तुमी बरें केलें म्हाका फोन केलो तो तुमी वळखला ते चेडवाक कोण ते ना ना तोंडाक तेंच्यांनी मफलर कपडे बांदतात ना वळखूंक शक्य जालें ना आमी दोत्तू बापाक उगलता म्हणसर ते गाडी स्टार्ट मारून गेले पळ काडली तेणी तो नंबर सुद्दां पळोवपाक गावलो ना गाडयेचो आपली स्कूटर हाडली दत्तू बापाचे स्कूटर मारून ते झू करून पळोवन गेले बरें बरें केलें तुमी हा थँक्यू तुमकां बरें चला चला तुमच्या कामाक वता तुम्ही हा देव बरें करू हा दोतोर बस
इन्स्पेक्टर पिटराक फोन करून ते चडयेचो सोद घेवंक लायता. अरे कायद्याचो भंयच उरोंक ना ह्या भुरग्यांक. दत्तू आपा तुका वायट दिसतलें सांगता म्हणून, पूण ह्या वयार तुमी मोटरसायकल बी फिरपाचें न्हू आनी एकले अशें भोंवपाचें न्हू. दोतोर कितें आसा मरे, जाणटेपणान घरा बस तर तूं म्हणशीत न्हू, मनीस मरे घरान वेजिटेबल कसो जाता, निश्क्रिय जाता, पचपचीत जाता, तेज्या जिवनान मरे कांय उरत ना, तो सारको उद्देग नासलेलो कसो जाता. घरान बसन आसतना भायर भोंवत रावलो न्हू, त्या मनशा कडेन मरे वेगळें स्टेज आसता. म्हणजे तुमच्या कडेन आसा तशें. म्हाजे कडेन काय ना रे, म्हाजे कडेन कितें आहा तें सोडून दी. हांव पडला बिडला तें घेवन बसपाचें ना. म्हाका एक सांग, तूं MBBS जाला पळय, ती डिग्री सर्टिफिकेट तुवें तुज्या डिस्पेन्सरीन लायल्या मरे? हें आतांशें तुवें म्हाका विचारलें. अरे दोतोर फट्टे, तूं फर्स्ट क्लासीन MBBS पास जाला तें म्हाका खबर आहा. तुजो बापूय तेन्ना पोर्तुगीज काळान ती कसली तरी ती एग्जाम पास जावन दोतोर जाल्लो तें खबर आसा. मागीर कितें जालें तर? अरे पण मडगांवां कितें खबर ना तुका जाली ती? एक बायल मुंबय खंय कितें तरी बेटो सादो अटेंडंट म्हणून काम करी. मडगांव आयली, एअर कंडिशन क्लिनीक घालें, लोक बुल्ले आनी तिका मरे दाखलो नासतना, लायसन नासतना तिणें मरे प्रॅक्टीस सुरू केली. कोणाच्यो दाडयो काड, कोणाचो रूट कॅनल कर, कोणाचें कितें केलां आसतलें पळय आनी दांताची वाट लायली आसतली, हांव नकळो. दत्तू आपा तुमकां कितें म्हणपाचें आहा तें म्हाका कळ्ळें. हे पळय, हें अशेंच चल्लां, सुक्या बरोबर वलय जायटा. खरो कोण खोटो कोण हें कांयच कळना. खरें तुमचें दोतोर, सुकें खंयचें आनी ओलें खंयचें तें कळना. सुक्या बरोबर ओलें जायटा म्हणटा तसली खबर जाल्या. आतां सुक्या नुस्त्याचें सुकें काय नुस्त्याचें हुमण तेंय बी कळना. बडिशेप खंयची आनी जिरें खंयचें हें लोकांक वळखूंक जायना. सांसवां आनी नाशणें हाजे मदलो फरक वळखूंक जायना. हांव नकळो कितें जालां तें. जशी तुमची आज्ञा. चल दत्तू आपा तुका सोडटा हांव. म्हाजी स्कूटर हांगाच उरतली मरे. ती हांव व्हरपाची तजवीज करता. चल, नाजाल्यार म्हाका मागीर तो तुमचो हुस्को जातलो, तुमी पावले वो ना पावले. चल हांव सोडटा तुका म्हाजे गाडयेन. चल. पर्रीकारान सुरू केली बजेटाची तयारी. अधिकाऱ्या कडेन घेतली बसका. त्या अधिकाऱ्या कडेन बसका घेतना तांकां उलोवपाक संद दिली काय तें कांय कळना. तें हे बातमेन ना. शाळांत CCTV कॅमेरा बसोवपाक अर्थीक अडचणी आसपाच्योच. दुर्गा पयली जाय, संडास बांदात मरे. आ उद्देगीक सुरक्षा सप्तकाच्यो कार्यावळी सुरू. फॅक्टरी आणि ब्रॉयलर मंत्री दीपक ढवळीकरान केलें उक्तावण. दत्तू आप्पा, हो ब्रॉयलर मंत्री म्हणजे कसलो? तुका सुद्दां कळ्ळें मुगो ह्या पेपराचो मथळो कितें तो? आतां बॉयलर काय ब्रॉयलर पळय हो मथळो पळय कितें बाय चल्लां हांचें म्हणून कोण जाणा. हो कितें तंदूर करपाचो ब्रॉयलर. कारखाने आनी बाष्प खात्याचे मंत्री म्हळ्यार जालें आशिल्लें. तें बरें आसा. हे वाटेन उक्तावण जाता आनी दुसरे वाटेन कुंकळे फिनेलाच्या कारखान्यांक उजो लागून 2 कोटीचें नुकसान. व्हडला कोणाक सुरक्षा आसा? शी, त्या खंय कारखान्याचे 5 मालक, पूण ते गोंयान रावना दत्तू आप्पा, ते रावता मुंबय. तरी बरें फॉरेनाक बी रावना म्हणून. ही कुंकळेन घडपी 3री घटना. पूण पडला कोणाक? कोण शाणो जाता? आगो अमृत्या, तूं आनी हांव बेठे जिवाक ताप आनी त्रास करून घेवन कितें फायदो आसा? तांकां कोणाक पडलेलें ना, सोडून दी. वाज हाडटा कित्याक तूं आमकां गजाली करून त्यो? आतां त्या कारखान्यान उजो पालोवपी दळाची NOC घेवंक नाशिल्ली खंय. ते मडगांव कितें जालां तें पयलें मुगो? सर्टिफिकेट नासतना, प्रॅक्टीस करपाची सर्टिफिकेट नासतना कोण तरी खंय दांताचो दोतोर दवाखानो घालून बसलो. आमच्या राज्यान कितें जायत तें नेम ना गो, सोंसपाचें ना. कितलेशेच प्रकल्प आनी कितलेशेच कारखाने आसात. कोणाक पडला? हें धाडस मुगो आमच्याच राज्यान जाता. कोणीही काही करो, आम्हाला त्याच्याशी काय मते मिळाल्याशी कारण. हें आमचें एटिट्यूड, हें आमचें धोरण. कळ्ळें मुगो? ही चल्ल्या बेबंदशाय आनी झुंडशाय. कशी जातली घटमूट लोकशाय? बरोबर तुमचे दत्तू आप्पा. ही चल्ल्या पळय ती मदाची बेबदी काय. आमकां जाय घटमूट लोकशाय. सत्य खरें. हांव काडटा दत्तू आप्पा दार.
तुमी थोडो विसो घेयात, तुमकां अजून दूख आसा. पूण त्या दुखी परस ती चेडवां पळय येवन स्कुटी मारून पळून वता ती दूख जाल्यार चड. आसा भितर आसा, विसो घेता. यो 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 बस. पिटर बाब, आतां भायर वचपाचेंच ना. केन्ना कोण गाडी घालून पळून वचत सांगू नजो. पिटर बाब आसा रे सादारण. दैव बलवत्तर म्हणून वाचलो, ना जाल्यार ह्या जाणटेपणान हाडां मोडल्यार बी आनी सोंसपाचें आसा रे. कितें जातलें आशिल्लें कोण जाणा. म्हाका त्रास जावपाचोच, बाकीच्याकूय त्रास जावपाचे. दत्तू अप्पा, तुजे सारकेल्याचेर गाडी मारून पळून वचप म्हणलें हें सुजय गट्स कांय पिशेपणां तीच कळना. आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालूच दवरलां. ते पळून गेल्ले चली मेळ्ळे. मंत्र्यालय सोयरे म्हणून फोन येत जाल्यार तुमचेर चेपण येतले. आगो अमृत्या, तूं नाका आशिल्ले प्रश्न विचारून पिटर बाबाक त्रास करता. मातशें वोगी राव पळया. वच भितर आनी पिटर बाबाक एक बरी सणसणीत च्या घेवन यो. चल. हांगा वास्कोचो गुन्यांवकार बिंदास भोंवता, टो ठो फो. मागीर आमच्या हरगिल्याचें आनी कितें जातलें हांगा. दत्तू अप्पा, आय रिस्पेक्ट यू, पूण हांव कांयच करूंक शकना. तुमी पडले पूण वाटवले, पूण आमी आमची चवकशी चालूच दवरल्या. तुमी तें कितें करा मरे, ती चवकशी चालूच दवरात. पूण आतां भानगड कितें आसा ना, तूं कितल्योश्योच केशी अश्यो चालू आसात. तुका हांव एक सांगता, हालीं मरे ही नवी फॅशन आयल्या. कपडे आंगाक गुठलाप, सगळ्या तोंडाक धांपप. मागीर तुमी तांकां आतां वळखतले कशे आनी कितें त्यो गाडयो सोडप. चलयतात न्ही दत्तू अप्पा, ती कशाय कशे दोफरायतात गाडयो. आमी आमचे ताकेन चालाव दितात, चेकिंगूय करतात. पिटर बाब, म्हाका एक सांग, ती आतां हें सगळें आंग धांपून भोंवता. तुमी तांची आयडेंटिटी कशी म्हूण वळखतले. तोंड काय कोणें पळोवंक ना. मागीर म्हाका हें उडोवपी चली आसा पळय, ताका तुमी सोदून काडटले कशे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तोच तर प्रॉब्लेम जाला. प्रॉब्लेम वाडलो काय ना, कितें जाता तें तुका सांगता. ही भानगड पयलीं पुण्यांत जाली. जर्मन बेकरी केस जाली पळय तेन्ना. थंय जालो बॉम्ब स्फोट. पुलीस सोदतले कोणाक. सोद घेता घेता सगळ्यो चलयो तर ते तोंडाक हाका ताका मारून करता. कोण चोर कोण साव कांयच कळना. कोण चलो कोण चली हें वळखप कठीण. भानगडी त्यो म्हणटा पुलिसांनी निमणें कितें केलें मरे, ऑर्डर काडली कोणेंच तोंड धांपप ना म्हणून. दत्तू अप्पा, आमी पुलीस अधिकारी आमची पुरी ट्राय करीत आसता. नाकाबंदी करता, रातचे विजली वाडयतात. आमचे मरे केस धवे जाले पिटर बाब हे सगळें आयकून. आतां पयरूच पळय, आमचो मडगांवचो तो विष्णुदास वेर्णेकार आसा न्हू, ताच्या कार्यक्रमाक गेल्ले आमी. म्हाड्डोळा ताचें घर, आमी गेल्ली ताच्या प्रोग्रामाक. हालींच ताचेर एक बूक आयला. हय, हांवें मरे तुकाय एक कॉपी हाडल्या. ह्यो सगळ्यो गजाली ताचे कडेन उलोवन मरे हांव थकलां. कांय जायत कशें दिसना फुडें. हालीं मरे गोंयांत चोरयो आनी गुन्यांवूय वाडूंक लागल्यात. आमी काळ्या हरशेचेर एक मोहीम सुरू केल्या. 0 लेवलाचेर ह्यो गाडयो हाडपाच्यो आमी टार्गेट दवरला. पूण कांय गाडयो, पूण व्हडल्या मनशांच्यो अजून काळे हारशे आसात. त्यो गाडयो पणजे आसा, मडगांव आसा, म्हापशा सुद्दां आसा. आगो अमृत्या, तें कितें आसा मुगो, जॉर्ज ऑरवेल म्हणून एक लेखक आसा, ताणें बरयलां, ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल. दत्तू अप्पा, हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट जाला ते मेरसून आमी विजील गोंयांत सारकें टायट दवरलां. पिटर बाब, ऑल द बेस्ट. पूण मरे एक सुचोवणी. कसली ती दत्तू अप्पा? पयला मरे एकूच सुचोवणी म्हणटकूच मरे अमृत्यान कान ठावकाडले कितें सांगता काय म्हणाय. आतां आयक, तूं मरे एक बरो पुलीस ऑफिसर, तुजें पोट अजून तितलें वाडूंक ना. आरे पूण त्या थोड्यांची पोटां जर पळयशी, ते चोरा फाटल्यान धांवतले कशे रे. म्हणून तांकां मरे रेग्युलर एक्सरसायज बी करपाक जाय. हें मातशें सजेशन तुज्या डिपार्टमेंटान दी. कराटे जाय, व्यायाम जाय, धांवप जाय, नाजाल्यार मरे कांयच जावचें ना. दत्तू अप्पा, हें मात सामकें खरें. नाजाल्यार ते बोस्त्या भशेन जातले. अरे ते बोस्त्यावांचो पोट म्हणजे पोटारो मरे. लोकशाय.